सरकारान बेगिनात बेगीन PWDचे कॉन्त्रादावेल्या कामगारांक सोसायटीत घालचे, नाजाल्यार ब्रेस्तारच्यान कामगारांचो स्ट्रायक. PWDचे कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांचे युनियनान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कॉन्ट्रॅक्ट कामगार मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मेळपाक म्हूण ताच्या आल्तिनावेल्या बंगल्यार पावले, मात मुख्यमंत्री कामगारांक मेळ्ळो ना. PWD कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियनाचे भुरगे आज हांगा जमलेले आसा. अख्ख्या गोंयच्या सगळी जी PWDची डिविजन्स आसा म्हणजे वॉटर सप्लाय आनी सिवरेज ते सगळे हांगा भुरगे आज हांगा आयिल्ले आसा. आज हांगा जमपाचें मुख्य कारण म्हणजे आमकां जे PWD मिनिस्टर आनी CMान जे अश्युरन्स दिल्लो की हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसा जे कितलींशींच वर्सां PWDन काम करता, म्हणजे थोडे अशे 25 वर्सां सुद्दां जाल्ले आमचे भुरगे आसा, तांकां खंय तरी एक आमी रेग्युलरायजेशन मागलेले, पूण सद्या रेग्युलरायजेशन पॉसिबल नासले कारणान तांकां आमी सोसायटीन घेता हें आमकां एक PWD मिनिस्टर आनी CMान आमकां सांगलेलें. आनी आतां पळोवंक गेल्यार आतां कितलींशींच कॅबिनेट्स जावन गेले, पूण आमचो इश्यू म्हणटा तो कॅबिनेटाक येना. प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना मेळटा मिनिस्टराक आनी CMाक तो म्हणटा फुडल्या एका कॅबिनेटाक येतलो आनी तुमच्या हितूर मातशें कितें तरी करेक्शन करूंक जाय फायलीन अशें म्हणून आतां एक कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो जालो. म्हणून आमच्या सगळ्या वर्करां भितर एक सगळी भंय निर्माण जालो. कोण पंप ऑपरेटर आसा, कोण मिटर रिडर आसा, लेबर आसा, अशे सगळे वेगळे वेगळे सेक्शनांनी आमचे LDC आसा, सगळे हितूर आमचे भुरगे हे काम करता कॉन्ट्रॅक्टाचेर. सो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की सोसायटीन हांकां बेगीतले बेगीन घाल. हे जवळ जवळ 1230 म्हटल्यार आमचे जे लिस्ट आमी केला पळय, म्हणजे जे सोसायटीन घालपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कराचे सबमीट केला तितूर आमचो हो नंबर आसा 1230. मी 3 दिसाचो टायम दिल्लो आसा हे नोटिसीन. आयचो सोमार, मंगळार आनी बुधवार 3 दिसां भितर हेजेर कांयच तोडगो काडूंक ना. म्हणजे आनी आमकां जर व्यवस्थीत आमकां इन रायटींग कांय मेळूं ना जाल्यार बेरेस्तारच्यान आमचे जे PWDचे सगळे कामगार आसा ते आपले काम बंद करतले आनी स्ट्रायकार वतले. सेजा गोवाच्या कामगारांचो प्रश्न अजून मिटना. सचिवालयांत मिटींग जाली, कांयच निष्पन्न जालें ना. निमण्या सोमारा सेजाच्या कामगारांनी पणजे मोर्चा काडलो, घोशणा दिल्यो. सरकारान कामगारांचे बरे वायटाचो पयलीं विचार करचो. काडिल्ल्या कामगारांक सेजान कामार घेवंक जाय म्हणून अजित सिंह राणे उलयला. Main issue of this strike, main demand of this strike is the demand of SEZA mining employees who have been kept out of their service. SEZA Mining Corporation management has forced termination. SEZA Mining Corporation has unauthorizedly deducted this a lot of rupees from their salaries, and now in a coming month they won't get a salary, and this is what that the SEZA Mining has done. What is the main issue and what is the main demand? That the illegally, unauthorizedly suspended all mining activities at Dhabdaba mines at Bicholim, which is on the border of Mayam and Bicholim constituency, be started immediately. It is therefore our demand that government should sensitize all industrialists and see to it that the human rights of the workmen, their families, public, local sons of the soil in this in general are protected. SEZA mining operation be started, illegally dismissed workmen be recruited. Their important demand as per Article 19, Clause 1, Subclause C, that the right to compulsory trade unionism, their leader be recognized. Now the company management say we have recognized the union. So we demand with the government that the issue of Western India Shipyard as well as SEZA mining be resolved at the earliest. सेजाचो स्टाफर नाशिल्ल्यान कंपनी अजित सिंग राणेक युनियन लिडर म्हणून मानताय दिना. ड्युटी वयले कंपनीच्या स्टाफाक त्रास करतात, काम करूंक दिनात म्हणून कंपनीन 17 कामगारांक सस्पेंड करून दिवचले प्लांट ऑपरेशन सध्या सस्पेंड केल्यात. पुरंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. घेऊ एक ब्रेक.